बुधवार 31 जानेर सान जुआंव बॉस्को यादनीक मुखेल वोळ हे सगळे हाका खंयचे आयले नियाळाक आदार। जुआंव आपल्या भावना आनी आवय बापाय सांगाता खुशालकायेन जियेतालो। जोरूय ती शेताचो वावर करून आपले जिवीत सारताली जाल्यार जुआंव व्हडली व्हडली सपनां सोपणेतालो। बऱ्या तत्वांनी आनी रितीन ताका वाडयलोलो। जोरूय तो गरीबसाणीन जियेतालो पूण दिसपट्टी उज्याक लाकडां हाडूंक गोरचो वावर करून आपले जिवीत सारतालो। देव ताका भोक्तीपणान आपयता आनी आपलो सांगात पाठयता। ताचे बागीवून जिवीत सगल्यांक हुस्कायताले देखून ती सगळीं ताच्यो मस्कऱ्यो करतालीं। ताचे जिवीत दुसरेंच आसलें। आपलो वावर शिकोप जिवीत सदांच देवाक भेटयतालो आनी उमेदीन फुडाराक वावरूंक देवाची कृपा आनी मजत मागतालो। शुभ वर्तमानांत हेंच आमी पळयता। जेजू कितली विजमितां आनी बऱ्यो करण्यो करता तोरी ताचोच लोक ताचेर फिर्याद मांडटात आनी म्हणटात ताका आमी वळखनात। ताचें तेवूयपण वयर काडटात आनी ताच्या बापायचें काम सांगून सोबे माजार ताका लजेक घालतात। तोरूय जेजूक ते दुखनात कित्याक जेजू पवित्र आत्म्यान जियेतालो आनी उपास मागणें आनी दडवण करून आपलें जिवीत बापाचे येवजणेन जियेतालो। आमच्या जिवितान कितलें बरें आमी पळयल्यार दुसरीं दोळे फोडटात आनी निर्डुकायेन भरून वायट उतरां उलयतात। सदांच टिका करून कितें चूक आसा ती रोकडीच सांगून लज करप तांचें सैम। म्हजो थाराव दुसरो कितें बरें करता वो ल्हान वावर करता सदांच शाबासकी दिवन उमेदीन भरलोलें जावंक वावुरतेली।